विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अवर लेडी ऑफ वेलंकणी, जिका भलायकेची सायबीण अशें म्हणटात, तिचे फेस्त आयतारा पुराय गोंयानच न्हय तर अख्ख्या संवसारान मनयलें. वेगवेगळ्या धर्माच्या भाविकांनी व्हडा श्रद्धा भावनेन सायबिणीची प्रार्थना केली. वेगवेगळ्या कपेलांनी तशेंच चर्चींनी ह्या निमतान खाशेल्या प्रार्थनांचे आयोजन केल्लें. पळयात. अवर लेडी ऑफ वेलंकणी संवसारभरच्या भाविकांचे प्रेरणास्थान. वेलंकणीक भलायकेची सायबीण अशें म्हण पाचारतात. आयतारा नोवेना जाल्या उपरांत गोंयभरच्या चर्चींतल्यान भाविकांनी तिका नमन केलें. बरे भलायके खातीर प्रार्थना केल्यो. आपापल्या मनात आदर भाव दवरून सान भुरग्या पासून ते जाणटे मेरेन जायत्या भाविकांनी वेलंकणीक फुलां आनी मेणवाती पेटोवन तिचे विशीं श्रद्धा उक्तायली. संस्काराची वस्तोरी अशी तांच्यांनी नियाळ केला. परम संस्काराची वस्तोरी म्हणटा तेन्ना मारिया जेजूक सारकी लागीं आसलोली. युकरिस्ट मास दोन भाग आसा ताका. उतर देवाचें आयकप, मागीर मिसाची भेट अल्ताराचेर. मारिया उतराकूच आपणाच्या कुसव्यान घेता. जेजू उतर मारयेच्या कुसव्यान येता आनी मागीर होच जेजू जेन्ना व्हडलो जालो मारिया दुसऱ्यांक दिता. मिसाचो एक भाग म्हणजे जेजू उदक घेता आनी म्हणटा, मोडटा आनी मांडटा, घेयात ही म्हजी कूड. सोरो घेता आनी म्हणटा, घेयात हें म्हजें रगत. म्हणजे जेजू आपणाकूच खुर्साचेर दुसऱ्या दिसा मांडटा. तेच भाशेन मारियान जेजू आपणाक दवरूंक ना. आपणाक मेळ्ळलो जेजू दुसऱ्यांक दिलो आनी सेवे चाकरेंतल्यान देवाचें जिवीत वांटलें. हेच आमकां चिंचोणकारांक आनी आख्ख्या गोंयच्या भावा भयणांक मारिया करूंक आपयता आनी देख दिता. सगळ्यांक खुशाल बरी करूंक आवडटा. चिंचोणकार जावं भायले गांवांत आसा ते गांवांत येतात आनी आयज जी फील जी आसा ती दुसरो समोरून आनी भशेन हो गांव चलता मोगान एकवटान आनी खुशालकायेन. आनी आयज आमची हायर सेकंडरी चलता. सुरू केल्ली 2-3 वर्सां जालीं आनी आयज सुमार 700 भुरगीं आसात. आमच्या साश्टीच्या गांवांत ही संदी चड ताका मेळ्ळी, कित्याक आमचो चिंचोणेंचो गांव ही हाय सेकंडरीची सेवा करता. बाडाले, कोलवा, करमोना, कावेलोसी आनी हे सगळे गांव लोक भुरगीं हांगाच रावतात. म्हणटच तुमकां सगळ्यांक बरें मागता. देवान तुमचेर सायबीणीची जायते आशिर्वाद घालचे. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत.